ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೋ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 मोगल भावा बहिणी त्या पवित्र आराधनाक आमी हांगासर सोमयेची नावी आमी हांगासर आसाव सोमयान आज आमकां स्वागत दिला ताणें आज आमकां आपोवणें दिला ताणें आमकां आज एक थर जावन हांगासर आमकां सांगात हाडला त्या सोमयेची नावी ताच्या साकरा जुआंव पावल दुसऱ्या मारिफत आज ओ जागो आज पवित्र जाला ताच्या अजरपणाचो आज आमकां ताणें भरला दीस परते हांगासर पेटोवचें एवकरिस्ती बलिदान आमकां सगळ्यांक क्रिस्ताच्या मिस्तेक कुडीचें सादेपण घेवंक आपोवणें दिता आनी आज त्याच मिस्तेक कूड आमचे समकार आसा ताचें पवित्र दर्शन ह्या पवित्र एवकरिस्त मारिफत सोमी आमकां करून दिता आनी आज ताचे सांगात रावून आराधन करूंक आमकां आमी आयती करया ताजेच पवित्रपणान ताजेच कल्तिकायेन ताजेच मोवळायेन आमी लागीं सरूंक ताजे दैवीक काकुळटीन आमी फुडें वचूंक आनी ती काकुळट आमी जियोवन आनी पेल्यांकी आमी ती काकुळट दाखोवंक सोम्याची कृपा आमी मागून घेवया आनी ही घडी हो घंटो आमी ताका समर्पण दिवया आनी हो पवित्र वेळ
आमी जावन परिवर्तन करूंक आमची जिवीत समर्पण करूंक आनी याची नियमारिफात आमी सोम्याची सेवा करूंक तुजी मिसांव करूंक आमकां आमी आयती करया आनी तुजी कृपेक आमकां आमी समर्पण दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर आमी बसया. मोगाळ भावांनी भयणी, ह्या दिसांनी आमी सोम्याचें जिवंतपण नियाळ करता. पवित्र पुस्तकाची जन्वयन आमी बरता. जेजू आपल्या शिसांक तवळ तवळ दिश्टीक पडटा आनी तांकां आपुणूच तो खरो क्रिस्त माकलोलोम सांगून तांकां परगट करता. भियेल्ल्या वेळार तांकां धैर्य दिता. पळया हांवूच तो, धैर्य घेयात आनी तांचे थंय शांती समाधान तो धाडटा आनी शीस धैर्यान भरतात. कित्याक तांणी तो वळ पर्यंत जेजूच्या अनुपस्थितींत म्हणजे जेजूच्या मरणा उपरांत जिवान जाता पर्यंत एक तराचें भें तांचें थंय आसलें आनी तांकां दिश्टीक पडोवन तांकां धैर्य दिता आनी तांकां तितले मात न्हय तांचो ना भावार्थ ते भावार्थान बदलयता. थोमास दुबावले वेळार थोमास म्हणटा तुजे हात आनी तुजें बोट हांगा हाड, म्हज्या गायांचेर तुजें बोट आनी म्हज्या कडवळांचो हात घाल. बेविश्वास जायनाका बागार सत्मान आसोस जेजू तुका आनी म्हाका हांगासर ताणें हाडलां ह्या पूण तळाक. तोच जेजू थंयच ताचें दर्शन आमकां दिता. एमोसच्या वाटेर शिसांक तो दिश्टीक पडलो. तोच जेजू आज आमकांय ताचें रूप तो दाखयता. ताचेच उपस्थितीन आमकांय तो आज दवरता. आज ताचेंच दर्शन आमकां ह्या पवित्र येवकरिस्ता मारिफात दिता. देखून त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. ताकाच आमी किर्तन आमचें गावया आनी ताका आमी स्तुती करून आमी अरियेकली सोम्याक अर्गां दिवंक आमी फुडें सरया. कित्याक ताणें आज आमकां आपोवन दिवन ताच्या मोगांत आमकां सर्वांक एकचार केलां. देखून सोम्याक आमी अर्गां दिवन सांगात आमी म्हणया अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या, अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या, ह्या पवित्र येवकरिस्ता मारिफात तुजें दर्शन आमकां दिताय. देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू, तुज्या हजारपणान आमकां सगळ्यांक तुवें एकवटीत केलां. देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना म्हूण सांगून बरवशान आमकां अरियेक लागीं धैर्य दिल्लें पासून तूं अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां तुजीच भाव आनी भयण करून तुवें घेतिल्ले पासून तूं अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां तुज्या आमी जायते बडी सांडून गेल्ल्या तरी तुज्या हिणान तूं परत हान एकवटायताय. देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या सुकुडी रक्तान आमकां दीस परतें तूं पोशीत करताय. देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचें कंगल जालें, निराश जालें, बेजारेन भरलें जिवीत तूं शिसांक कशें तुवें तुजें हजरपण दाखोवन तांकां धैर्यान बरयं तशें आमकांय आमच्या जिविता वाटेन तूं धैर्य दिताय. देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां फुडें व्हरच्याक, आमकां समजणी दिवच्याक, आमकां धैर्य दिवच्याक पवित्र आत्म्याक आमच्या परत क्लिताक आमचे थंय तूं धाडताय. देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजान. आमकां सुमेस्तांक एकूठाम जावन तुवें हांगासर आपोवन दिलां. देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचीं कुटुंबां दीस पोरतें बऱ्या संगतीनी, बऱ्या सुवातेन, समाधानीन आनी मोगान तुवें जियोंक फावो केलां. देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. कुटुंब म्हणलें व्हरतें मिसांव तुवें तुज्याच मिसावांतान गुंतून आमकां दिलां. देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. कुटुंबा मदलो बांद एकवट माया मोग वृद्धी केलां. देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. मोगाळ भावा भयणी, आमच्या जिवितांत जायते बरेपणां देवान केल्यांत, सोम्यान आमकां लागीं हाडल्यांत. ती सर्व सांगात घालून आतां आमची वैयक्तीक गरजो आनी सांगात अर्गां उलय ह्या घडये आमी त्या येवकर जेजू मुखार आमी दवरुया. धवेच्या तशेंच फाटल्या दिसांनी पियुसच्या भुरग्यांक बरें पलितम तुवें हाडूंक फावो केल्लें. देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या. त्या भुरग्यांक परीक्षा बरयता आसतनाय
पवित्र आत्म्यान जाणवायेन बरोवन तांची जाणवाय वाडयली आहे देखून Ergane oglap tuka samyan Jesu. Erkane oglap tuka samia 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 Jesu. Ao chei chei monta Jesu. Ao chei chei monta Jesu. Ao chei chei monta Jesu moja kalzan. Ao chei chei monta Jesu. Ao chei chei monta Jesu. Ao chei chei monta Jesu kalzan. Erkane oglap tuka samia Jesu. 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 Ao chei chei monta Jesu. Ao chei chei monta Jesu. Ao chei chei monta Jesu moja kalzan. Ao chei chei monta Jesu. Ao chei chei monta Jesu. Ao chei chei monta Jesu kalzan. मोकळ भावा बहिणीनो कोणाकी कुमसार जावंक आसा तर ह्या जागतींसर जायती ह्या जागतींसर हजार आसात आराधनच्या मोदेंस तुम्ही वचून कुमसार जातले वचून परत हांगासर येवन आराधनाक सांगाता मेळ्ळी ह्या सुवातेर जायते जाणांनी भेटलेली मागणी इरादे तुवें फळ दिशें केलां देखून Ergane oglap tuka samyan जायते जाणांक मागले उपकार तुवें फावो केल्या देखून Ergane oglap tuka samyan भावार्थ सांडल्यांक निरादर जाल्ल्यांक आनी तशेंच अनुभवार्थ्यांक तुवें भावार्थान येवंक वाट दाखयल्ले पासून तूं Ergane oglap tuka samyan Jesu. सर्वांची वाटो पेडेशिरे वेळार सुकोवन गेल्यो बेजाराय भोगले निराश जाली तांकां पाटी भलायकी दिवन तुवें तांचे जैर चडयल्ले पासून तूं Ergane oglap tuka samyan Jesu. Erkane oglap tuka samia 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 Jesu. Ao tuzo zala Jesu, ao tuzo zala Jesu, ao tuzo zala Jesu moja kalzan. Ao tuzo zala Jesu, ao tuzo zala Jesu, ao tuzo zala Jesu kalzan.
निमानो हो 1,11,000 अवकाश उपरांत आमी गीत गावन सर आमचे अर्गांवले त्या सेवकांनी जेजू थंय समर्पण दिवया. कोणाचे निमाणे कितें अर्गांवले आसल्या उरसाचे अर्घाने ओगलाप तुका सोमिया जेजू. 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 सर आमच्या अर्गांवले सांगात घालुया. आतां आमी एक गीत गावया. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सर आमी उबे रावया आनी आमचे सर्व काळजा गुणायंत कितें अर्गां उरले आसात ती बरीपणां देव आमचे थंय करन आसा. आमकां हर एक लागीं दीस पोट ते आमचे मेटां काडूंक आमचे पावलांनी समकोंक भावार्थ जियोंक कुटुंबां सांबाळून हाडूंक कुटुंबां मिसांव करूंक बरें काम करूंक अशें जायतीं बेसांवां फाटल्यान बेसांवां आमी जोडून आसाव. देव आमचे पक्ष निरंतरी वावरून करनंत आसा. त्या सोमयाक आतां आमी अर्गां गितां मारिफत अर्गां दिवया आनी आमचे सर्व अर्गां उले आमी ह्या गितां मारिफत गुंतून त्या सोमयाक आमी समर्पण दिवया. अर्गांदितलो सोमिया अर्गांदितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गांदितलो सोमिया अर्गांदितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो. तुज्या हाता धरून म्हजे मेट काडतलो. तुझे नांव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो. तुज्या हाता धरून म्हजे मेट काडतलो. तुझे नांव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो. आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो. हर एक गर्सांत हर एक वेळार हर एक काळार आमचे सांगता सोलसो जेजू आज आमकां परत आपयता. ताका आमी अर्गां दिवन ताच्या हाताक हात धरून आमी ताच्या शिसां बरी फुडें वचून आमचे मिसांव बलिश्ट करूंक बळादी करूंक आनी त्या मिसांवाचो वांटो आमी घेवंक देवाचो आदार आमी ह्या घडये मागून घेवया. आनी कित्याक आमकां उपकार मेळटा आसत आमी ताका अर्गां दिवंक फावो. जेजू म्हणटा वसा आनी ह्या जाका तुमकांच दाखया. तांच्या पैकी एकलो फाटी येवन जेजूक अर्गां दिवंक लागलो. तर आज आमी त्याच रितीन सोमयाक मेळोवंक ताका अर्गां दिवंक अर्गां पाठोवंक हांगासर आयल्या ताचे संवय आमी सोमकोंक आदार मागया. हर एक म्हज्या गरजा तुज्या पांयां पडटलो. उपकार मेळटाच तुका हांव अर्गां दितलो. हर एक म्हज्या गरजा तुज्या पांयां पडटलो.
उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पालकेची सांडण तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुकाच वातोद करतलो काळजांत तुका घेतलो तुकाच स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मोगाळ भावा भयणी भोव अपुरबायची घडी देवा सांगत आमी रावन आमी ताची स्तुती करची कीर्तन गरी तो देवाची स्तुती करता स्तुती गितां गायनांनी ताची उपकार आटयता आनी ताची स्तुती ह्या मारिफात तो करता आज तो सुदैव आमकां आपोवन दिता तो सुदैव आपल्या पुता मारिफात सगळी ताची सोडवणीची वाट तो आमकां दाखयता ताची खुशी आमचे थंय दाखोवच्याक आनी सोमी बापाची महिमा प्रगट करच्याक आमचे थंय तो ताच्या उतरांनी आनी तशेंच जानवायेन आमकां तो भरता तर ती कृपा आतां ह्या घडी आमी मागून घेवया पृथ्वीर देवाचें उतर आमकां जिवीत दिवचें तसलें देवाचें उतर आमकां कृपेन भरचें तसलें देवाचें उतर आमची वाट सुगम करचें तसलें देवाच्या उतराची सखत आमकां निरंतरी आसतना आमचे थंय आसले सर बांदपास पयस करचें तसलें आनी जेजून आमकां दिवची ती सावकासायेची वाट जेजून दाखोवन दिवची ती मोवाळायची वाट देवान दाखोवन दिवची ती दयाळायची आनी काकुळची वाट ती देवाच्या शब्दांतल्यान आमकां निरंतरी मेळटा ती कृपा आमी मागच्याक आमी सर उबे रावनूच पवित्र आत्म्याक आमचेर मागून घेवया जेजू म्हणटा घेयात तुमी पवित्र आत्म्याक जांची पातकां तुमी बक्षिता ती बक्षतली आनी जाची मिसावी करूंक तो पवित्र आत्मो आमकां बळ करता केन्ना आमी आमची पातकां वळखून घेता आनी पेल्याची पातकां आमी बक्षिता तेन्ना आमचें मिसांव सफळ जाता आमचें मिसांव ती मुखार वचूंक फावो जाता जेजूय आपले परगट मिसांव तांणी सुरवात करता आसतना तो स्नान घेता आनी पवित्र आत्मो ताचेर येता आनी ताचे फुडें स्नानीक जो आमी तो आपोवन दिता लोकांक येयात आनी स्नान घेयात आनी तुमची पातकां वळखून घेयात पातकेची न्ही बदला आनी बरें साव आदारा देखून आमी मिसांव करी जाय तर आमची मिसांवांत आमी फोळदी जाय तर आमी मिसांवाची वाट धरी जाय तर पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर गरज आसा जेजूच्या मिसांवांत ताका तेन्ना आयिल्ल्या वेळार ताका पवित्र आत्मो सक्तीन भरता तर मोगाळ भावा भयणी त्याच पवित्र आत्म्याक आमचेर मागून घेवया आनी आमचे मिसांवाची वाट जावन आसा देवाचें उतर ती घेवंक आमकां आमी आयते करया आनी पवित्र आत्मो आमचेर निरंतरी ताची आशिर्वादां वचून दी आनी आमकां अभिषेक्त करून दी सांगून मागया सर्गेच्या राजाच्या कृपेसरी देव येसू मोगासरी सर्गेच्या राजाच्या कृपेसरी देव येसू मोगासरी सताच्या आत्म्या सतमाकाशी गय नीतीच्या सूर्या उजवाड पांगय सताच्या आत्म्या सतमाकाशी गय नीतीच्या सूर्या उजवाड पांगय सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देव येवेगिस्तू मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देव येवेगिस्तू मोगासरी धैर्य दिवचो पवित्र आत्मो आमकां कृपेन भरता मोगाळ भावा भयणी आमची वाट समकत आसतना जायते कश्ट येतात निरासपण भोगता आमी दमस्काच्या वाटेर आसलो
तो साऊल धरणीशे उठता एमोसच्या वाटेर असले ते 2 जण जेजू मरण पावलो म्हणून सांगून कंतीस्ट बेजाराय नासले आणि जेजू तांचे सांगता समकता आणि तांकां ते धैर्य दिता पवित्र आत्म्याची सगळें काम जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत दोट्यान तें जालें कित्याक थंयसर सर्वांक धैर्य दिवंक वाट दाखोवंक जिवीत नंदन करूंक बिसावाद हाडूंक पवित्र आत्मो तांचे वाटेन तो समकतालो देखून जेजूच्या मरणा पयलीं जेजू म्हणटा हांव तुमकां आतां बरी सोडून वचना मगाळ भावा भयणो हांव तुमकां परकलिताक एक पवित्र आत्म्या तुमचे थंय धाडटा म्हणटा तसो धैर्य दिवचो पवित्र आत्मो आमचे भें पयस करचो पवित्र आत्मो आमकां अर्येक लागीं आमच्या बुकेवच्या आत्म्याक तो अर्येक दीस आमकां बरें पोशण तो दिता तीच कृपात आमी मागून मागया धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजी धांवडाय उसोवच्या आत्म्या कदमोजी निवराय धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजी धांवडाय उसोवच्या आत्म्या कदमोजी निवराय सर्गीच्या राजाच्या कुरपेसरी देवोन ये वेगिस्तो बोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कुरपेसरी देवोन ये वेगिस्तो बोगासरी हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया ये पवित्र आत्म्या आमच्या तू देवोन ये या घडी हांगासर जाल्ल्या समेस्त तू देवोन ये पेंतेकोस्ता दिसा तू मोरी आणि शिसांचे देवोन आयिल्ले बरी तशेंच आमचेर तू देवोन ये पवित्र आत्म्या आमचे अर्येकल्याचे बुकेल्ले आत्मे तू दादोशी कर त्या दैविक शब्द मारिफत आमी घेवचे ते दैविक उतर आमच्या जिवितांत घेवंक आमी फळां बरी जावंक आणि तेच उतर आमी जियोन पेल्या शिकोवंक आमकां कृपेन भर पवित्र आत्म्या देवोन ये पवित्र आत्म्या आणि आमकां समेत आमच्या पावलांनी चलोवंक जेची वाट धरूंक आणि ते सत आमी वळखून पेल्या शिकोवंक आमकां जाणवाय दी कृपेन भर आणि आमकां बळादी कर पोरण्या तेस्तामेंतांत त्या प्रवाद्यांक तिथे सकत देवोन तांचे प्रवतपण करूंक तुवें तांचेर तुवें सक्तेन भरलोय आणि सर्वेस्वराचें उतर प्रकट करूंक तांकां आदार दिलो तशेंच आमच्या जिवित आमच्या कुटुंबांत ते उतर आमी प्रकट करूंक आमकां धैर्यान आनी सक्तेन भर पवित्र आत्मा हे आमचेर देवोन हे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 मोगाळ भावा भयणी तेंच उतर आतां आमी घेवच्या कामकाज आमी आयती करया पवित्र आत्म्याच्या हसरपणांत आमी आसाव त्या सोम्याच्या सांगतपणान आमी समकोन आसाव तर तेंच कृपा आमचेर मागून आतां आमी दैवीक शब्द घेवया सालुका सवांचेल अध्याय 26 वोळ 13 35 पर्यंत आणि त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्मौस नांवाचे हळ्ळेक पयन करून वेतले घडिल्ल्या सरू संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले अशें सांगता उलयता आनी चर्चा करून वेत आसतना जेजू कुत्तूत लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो पूण तांकां तशी वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले जेजून तांकां विचारलें तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात तो वळते थंयच रावले तांची तोंडां बावरलीं तांचे पैकी एकलो क्लेयोफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें ह्या दिसांनी थंय घडुल्ल्यो संगती तूं नेनाय जेजून विचारलें कसल्यो संगती तांणी जाप दिली जेजू नजरेना विशांतल्यो तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करणेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धरून दिलो
आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परचेक सडवण हाडटलो तो होस म्हणून आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आतां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडचे आदीं समाधी सरशी गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले आनी तो जिवंत आसा म्हणून सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशीक गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले प्रिन्स तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तो वळचेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सतमानूंक कितले फाटीं तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिक्षे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्ही. उपरांत मयजेतावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचोंक जाय ते अडलेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका ताणें परतून म्हळें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेद्वा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुगलोवन पयस जालो. तो एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलयतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्ही. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी एक तरणाटो अशें उलयतना ताची भेट जाली आनी तो तरणाटो म्हणालो, फादर तुमचे लागीं उलय जाय. आनी उपरांत उलयतना म्हणालो, 20 वर्सां जालीं हांव कुमसार जायनासतना. उपरांत ताका ताचे लागीं थोडें संभाशण जाल्ले उपरांत आतां म्हाका जायतें बरेंपण दिसता. आतां कितें गी म्हाका एक तर हळवाय भोगता. म्हणजे थंय कितें गी एक तराचें बदलावण जाल्या. हांवें सांगलें, कुमसार म्हणलें एक व्हड सक्रामेंत. आमी 20 वर्सां न्ही, आमी कितले पटी घेता तितले पोटी आमी सोम्याची वाट आमी धरता. कितले पोटी आमी तें परत आनी परत तो संभ्रमता. कशें एवकरिस्त बलिदान आमी एक पटी मिसाक येता आसतना वा आमचे संभ्रम आसतना आमी बलिदान भेटयता, अशें म्हणून आमी जायते पटी भेटयता. पूण ताचो नैज अर्थ मोगाळ भावा भयणी खंयसर मेळटा म्हळ्यार आमी कुमसार सक्रामेंतांत. देखून आमी एक मीस भेटयता आसतना पयले आमी हांव पातकी म्हणटा, कित्याक ते तक्षणाचे कुमसार देवा लागीं आमी जाता. तक्षणाचे कुमसार तें, पूण फावो तें कुमसार आमी कुमसाराकच वैयक्तीक रितीन आमी वचोन जाता आमी. आनी आमचो आत्मो पातकाच्या त्या कोणांत तावन पातकाच्या त्या आमच्या सदांच्या सवय येतावन आमी देवा थंय उबारूंक आमी आयती करता. देखून जेजून म्हणचें, एका पातक्या थंय सर्गी चड संतोश आसा. पातकी म्हळ्यार कोण? कोण पाताक केला म्हूण वळखून घेता, कोण पाताक केला म्हूण वळखून घेता तो पातकी. सक्कडी पातकी जावन आपुणूच वळखून घेनात, देखून ते तशेंच आसात. तांकां कुमसारची गरज ना. कोण पाता केला म्हणून वळखून घेता तो पातकी. आमी सक्कडी दीस परत पाता करता, पूण वळखून घेवची बहुत थोडी. देखून जेजू म्हणटा, आपयलेले जायते आसात पूण विंचून काडलेले भोव थोडेच. आपयलेले म्हळ्यार खाली बेसाक मात्र म्हणून अर्थ न्ही, बगार आमी बरी जिणी जियोंक दिसपट ते आमकां मेळचें आपोवणे, ते स्विकार करचें एक वर्थ तें आपोवणें जावन आसा. आपोवणें म्हळ्यार बेस म्हळ्यार थोडेच आसात, पूण आपोवणें निरंतरी तुज्या जिवितांत आमी जल्मल्या दिसातावन आमी मरा पर्यंत आमकां निरंतरी आपोवणें मेळटा, एका वयर एक. देखून पाऊल म्हणटा, कुरपा वयर कुरपा आमी जोडून घेवंक आमी शकता. केदाळा आमी देवाचें उतर घेतले वेळी. देखून आयच्या ह्या वांजेलांत जायती आमकां आज नियाळाक आमकां हांगासर अवकाश आसा. पयले सुवातेर ते एम्माउसाचे वाटेर आसले शिस ते भियाण आसले, निरासपणांत आसले म्हण हांगासर आसा. निरासपणांत ते वाट चमकताले आनी एकलो वाट सुरी मेळ्ळो.
जेजू पूण ताका जेजू म्हूण कळोंक ना आनी ते चलता चलता विचारतात या जेरुजलेमाक आयल्या मनशा पैकी तूं एकलोच परकी कितें सगळे उलयतात पूण तूं एक मात जेजे जिवंतपणा विशयान उलयनाय आनी उपरांत ते सांगूंक सुरू करन निमाणे ते चलता चलतना जेजू तांचे सांगता आसलो आनी तो वेता म्हणटसना आमचे सांगता राव जाकेवान जेजूक स्वागत केलो देखून तो बदल्लो आनी थंयसर समारियाची स्त्री थंयसर जेजूक वळखता दी म्हाका जिविताची उदाक म्हूण सांगून ती विचारता भावार्थान विचारता ती जेजू थंय पाटी परतता जाके सगळे कुटुंबूच जेजू थंय आयलें कित्याक जेजूक ताणें आपणाच्या घरा आपल्या जिवितांत आपणाच्या काळजांत ताणें स्वागत केलो तशें वेचीक पुतू गेल्लो तो पयस ताणें पाताक वळखलें फाटी आयलो आनी तो बापाच्या घरा परत शापितायेन संतोशान जियोंक पावता हें सगळी काणयो वा गणितां वा वापारी दुसरे दुसरे जावं प्रो निमानो शेवट ताचो अर्थ एकच क्रिस्त क्रिस्तांतय आमी परिवर्तन जाल्ल्या शिवाय आमी परिवर्तन जावन आमची जिणी बदलले शिवाय आमी आमची मागणी जावं प्रो आमी करची बलिदानां जावं पुरो आमी करची आचारां जावं पुरो ताका नीज अर्थ मेळोवंक साध्य ना आमचें परिवर्तन म्हणजे आमचें कुमसर आमी वळखून घेवचें आमचीं पातकां आमकां बऱ्या शेवटाक व्हरून पावयता देखून आमकां अरयेक लागीं जावं आमी कावन्सिलिंगाक वेता आसनाय जर तर आमी क्रिस्तांवांशीन आमी वेताव तर वा एका मनियराशीन वेताव तर पयलें वोस एक सुटावें कुमसार जा म्हूण सांगतात ती तांतू तुजी जावं पुरो आमच्या मोतीची इर्याराय आमची कुडीची बेजाराय आनी आमच्या जिवितांत चलची सर वायट गणितां नापयस जातात देखून केदाळा एक मनीस नितळ काळजान मागणें करता ताणें देव सारी येवंक भियेता कित्याक ताचें मागणें तितलें बळादीक जावन आसा देखून मोगाळ भावा भयणी हांगासरी जेजू हेंच करूंक ताचें मिसांवाचो शेवट जावन आसलो जेजू शिसन सांगत आसता आसतना लोकांक भेटता आसतना तो तेंच म्हणटा मोड जालां हें देवाळ आनी 3 दिसांनी हांव परत उबारतलो आनी ते कित्याक उबारी जाय कित्याक ताणें जिवन जाय आसलें कित्याक म्हळ्यार आमचो भावार्थ दृढ करचे खातीर आमी ती भावार्थ स्वता आमी समजून घेवन निमाणे आमी जिवंतपणाचे बागी बरवशाचे वाटेक आमी चल जाय म्हणलें आपोवणें आमकां निरंतरी मेळटा देखून आमचें जिवीत आमी बेजारे पावतो एका मरणांतय पूण आमचें जिवीत शेवट मरणा दाखेर जायना बघा आमच्या जिवितांत म्हणजे पुनर्जिवितांत आमच्या सर्गी राजांत आमचो निमाणो शेवट तो निमाणो गांव तो निमाणें जिवीत तें देखून हें एक आमच्या जिवितांत मेळचो एक अवकाश खंयसर तुवें बरें करूंक खंयसर तुजें मिसांव करूंक खंयसर जेजू भेटले बरी आमी पेल्या भेटोवंक खंयसर निराश आसा तांकां इल्लेशी आमी बुजवून दिवंक खंयसर रडोवन वा रुदान करना तांकां इल्लें आमी बुजवणेची उतरां दिवंक तुजें जिवीत बरें करूंक एक अवकाश देखून हें जिवीत आमी वगडायलें तर आमी जिविताचो शेवट आमी वगडायता देखून जेजूक आमी घेवया आनी कशें जेजून तिचो उंडो मोडटा आसतना त्या शिसांनी ताची वळख धरली आमकां वळख पयलेंत आसा तरी आमी जायते फावटी नेनारपणान आमी जियेता देवाचें उतर आमी जल्मतना आमच्या हातीन येयलां तरी आमी नेनारपणान आमी आसा देवाच्या उतराची सकत आमी विसरता आनी आमी उण्यापणान आमी जियेता देखून देवाचें उतर आमकां सदांच जावं दी आमकां बाबार्थान चलोवंक एक वाट सदांच आमकां आमची वाट समकोवंक आनी खऱ्या वाटेन वचोवंक आनी त्या जिवंत क्रिस्ताक आमी निरंतर भेटोवंक आनी त्या जिवंत क्रिस्तांत मेळ्ळलो संतोश त्या शिसांनी अनुभव केलो तशें आमी अनुभव करन पेंतेकोस्त दिसा पेद्रू आनी उरले सर शिस त्या धांपून आसल्या त्या घरांत तावन त्या कुडांत तावन बागला उक्ती करता कशें भायर गेले मिसांवाक आनी पेद्रू म्हणटा सकाळ मुखार रावून आनी मुखार आमकां बांदून दवरूंक वा बेश्टावंक आमकां कोणाक जावचें ना जिवंत क्रिस्तां परगट करचें आडावंक कोणाचें जावचें ना म्हणून कशें येता तशें आमचें कुटुंबाचें मिसांव करूंक आमी सत उलोवंक बरी जिणी जियोंक आनी आमी आमची पातकां वळखून पेल्या बोगसूंक सदांच देवाची कृपा आमकां निरंतर मेळोवन दी सांगून आमी ह्या घडी आमी मागया तर मोगाळ बाबा पयलीं ती कृपेन आमी सोम्याची वाट चलच्याक आमचें आमी समर्पण ह्या घडी आमी करया आमी गावया एक गीत तुजें बाळ कितें आमी नियाळ केलें कितें आमी सोम्याची कृपा आमी मागली आमी न्ही बागार देवान आमकां विंचलां देवान आमकां विंचून आमकां धाडलां हें आमी वळखून घेवया आनी ते गिता मारिफात आमी त्याच देवाची भुरगीं आमी खरें बाळ सोम्याच्या हातीं आनी ताचे हातीं आमी आमची वाट समकोवंक आनी तशेंच आमी कितें उणेपणान आसां
ती उणेपणांत जियोंक न्ही बगार आमी देवातय बर्तिकायेन चलोवंक आदार आमी ह्या घडये मागया. कोणाक मोन आसात आनी देमी घालची ह्या समर्पणांत आमकां आमी समर्पण दिवया. आमी खरें बाळ स्वामीच्या हाती स्वामी तुजो हात धरून म्हाका चलोवंक तूं शिकय. आजून म्हाका म्हज्या जिवितांत सारकें कशें चल जाय कळीत ना. म्हजी मेटां हांव काडटां जाल्यार हांव दणटोन पडटां. मेटां हांव काडटां हांव सुखोन पडटां. म्हजी मेटां हांव काडटां तरी हांव कित्याक परत आनी परत म्हज्याच ह्या संवसारी संगतींनी मेतेर जावन म्हजें जिवीत कित्याक फळां बरीं जावंक शकना. कित्याक हे फळ दिवच्या रोखा बरीं फुलां आयिल्ल्या त्या झाडां बरीं म्हजें जिवीत कित्याक संतोशान आसूंक शकना. कित्याक खंयसर हांव सुखोन पडलां खंयसर म्हजें उणेंपण आसा. स्वामी ह्या घडये म्हाका दाखोवन दी. म्हाका आसा हांव तुजें बाळ हांव तुका समर्पण दितां. तुज्या मोगान म्हाका चलय म्हाका जानवायेन भर. हांवें करचें काम घेवचें निर्धार सफळ कर. स्वामी आम सांगून ह्या घडये आमी परतून मागया. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी कुणकची सकत भोगता. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी कुणकची सकत भोगता. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. आमी सोम्या सांगता चलचो अनुभव आमकां जावं दी. आमचे कितें मोठवे मागणे ल्हान मागणे कुटुंबाचे मागणे आमकां सोमी सांग बाबार्थाची जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां आदार जावं दी. फळां बरीत मागणे करूंक आमी शिकया. नितळ मनाची आमी जावंक आमी शिकया. ल्हाना भुरग्यां बरीं तुमी जाल्ले शिवाय तुमी कोणूच सर्गींचे राजा रिगोवंक शकनात म्हणलो सोमी आज आमकां परत त्या ल्हाना भुरग्यां बरीं नितळ काळजाची जावंक मोवाळायची जावंक पयल्या बोगसून चलोवंक आपोवन दिता. ती वाट आमी सोमकोंक सोम्या सांगता चलुया. वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या. वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून. वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या. वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या. वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून. वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या. आमची वाट बरी आसा तर आमची निर्धारांनी आमची कामां सारकीं आसा तर कोणाकी जुलम करची तसली सकला घालची तसली अवमर्यादा हाडची तसली मोस करची तसली न्हय जाल्यार आमी सोम्या सांगता खरेंच आसांव. तेन्ना आमकांय हर लागीं राखसो देव आमचे हर एकल्याची गरजो समजून घेवन आमकां ती दिता. आमकां राखणदार जावन राखण बडव्याक जानवायेन बरोवंक पवित्र आत्म्याक सत्यान बरोवंक तांकां धाडटा. तसो देव आमची राखण करूं दी. आमचे हर एक दीस आमचे बरे रितीन समकोंक आदार दिवं दी. ह्या आराधनांत तीच कृपा आमकां हर एक लागीं बगूंक देव फावो करून दी सांगून राख म्हाका मागया. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या.
राख म्हाका तू राख म्हाका सोमिया हर एक दीस हर एक घडी तू मुझे संगी रावून राख म्हाका तू राख म्हाका सोमिया. मोगाळ भावा भयणी आमचें आमी समर्पण करया. आयचो दीस आमकां हर एक लेगीत फावो करून ही घडी पवित्रपणान सांबाळूंक पवित्रपणान आचरण करूंक पवित्रपणान आमी शांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक आमकां देवान फावो केला. ही एक घडी भर मोगाळ भावा भयणी आमची जिणी खंयसर हांवें सारकी करयेत म्हणून सकारात्मक रितीन आमी चलोवंक प्रयत्न केलें तर सोमी आमकां हजारो वाटो दाखयतलो. आमी वाटेर वेत आसतना आमचे वाटेर जायती फातर आसूंक पुरो. आमच्या वाटांनी वेत आसतना जायत्यो गुंड्यो वा पणकुले पडले आसूंक पुरो. तुका आसा स्वतंत्र ते पणकुले सुकोवन व्हरूंगी. तुजें वाहन इल्लें सावकास करून त्या पणकुल्यान देंवोवन व्हरूंगी वा उजव्याक वा दाव्याक नियमां पाळून वचोंक तुका स्वतंत्र आसा. सगळ्यांनी त्या पणकुल्यान पडोवन वचूं जाय म्हणना वा देगेक देंवोवन गुंडये पडों जाय म्हणना. बगार तुका स्वतंत्र कशें तुवें तुजें वाहन व्हरी जाय. तशेंच आमच्या जिणेची वाट समको मोगाळ भावा भयणी देव आमकां सोम्या मारिफात हजारो वाटो दाखयता. एकच वाट न्ही. जायत्या जाणांनी निराशपणांत आसतना एकच वाट चिंतचें ना. जायत्यो वाटो आसात. आमी देवाच्या हजरपणाक आमकां समर्पण करूंक शिकत जाय. तर हें समर्पण आतां आमी करुया. ही घडी आमी समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्यांक जावं पुरो आमच्या युवा जनांक जावं पुरो आमच्या कुटुंबासांक जावं पुरो आमकां जावं पुरो जायते पडी आमी नेनारपणान पडून आमकां वाटो कितें आमी कळीत जायनात. जायते पडी आमी कितेंय संवसारी संगतींक लागून आमी सुखी करता आमी पातकां पडटा आमी जायते पडी विविध नमुनेच्या रितीन आमकांच आमी वळखून घेवंक आनी सांगात सारकी वाट समजून घेवंक चलवून आमी फुडें वेता आनी कितें करचें कळीत जायना. जायत जाणां आपलो जीवच खाण घेतात आनी दुसरी वाट आमी समकत चिंतात. पूण देवान आमकां आमचो जीव खाण घेवंक न्ही बगार तो संपूर्ण करूंक आमकां धाडला. आमच्या जिवाक बाधा करूंक न्ही बगार ताची यशस्वी जोडूंक सबाय दिवंक आमकां तें धाडलां. तर आमी ती करी जाय तर देवाचे उतर आमकां घेवन चलोवंक आमकां देव आदार दिता. ती घडी आतां आमी संभ्रमया. आमकांच आमी समर्पण करया. सोम्या ह्या घडये म्हाकाच तुका समर्पण दिता. म्हजें कुटुंब हांव समर्पण दिता. म्हज्या कुटुंबांत शांती समाधानाचो अभाव आसा तुज्या हजरपणान तें भरती कर. म्हज्या कुटुंबांत सांध्या मदें आज मानास्तप आसा मानाभेद आसा ती तूं ह्या घडये सामा कर. म्हज्या बॉक्सांनी हांव मागोवन घेता आनी पयल्या की बॉक्सूंक हांव तयार जाल्या ह्या घडये म्हाका बरें मोन दी आनी म्हज्या सांगत आसच्यांकी त्यास बऱ्या सुवातेन चलोवंक तूं आदार दी मागया. आमचें काम आमी समर्पण दिवया. आमचें काम करूंक बरें भलायकी दिवं दी देव. बऱ्या तरेन चलोवंक आमकां आदार दिवं दी. बरी कुमकेचो आदार आमकां मेळोवन दी. मागया पोरगांवांत वावर करचे सर आमच्या भावंडा पासून तूं तांचोय वावर आमकां कुटुंबाच्या आदाराक गरज आसा. तांकांय ते समाधान मेळोवन दी आनी थंयसरी समृद्धी मेळोवन दी. थंयसर सुरक्षता मेळोवन दी. थंयसर तांच्या कामांत कितें वत्तड नासतना समाधानी काम करूंक बरें काम करूंक यशस्वी काम करूंक आदार मेळोवन मागया. आमच्या युवा जनांक आमी खातीर मागया. ह्या संवसारी संगती फाटल्यान वचून पाड इश्टा खातीर लागून आनी कितें की पाड सवयेंक बली जावन जिवीत अर्द्यार पिड्ड्यार करूंक न्ही बगार ताची यशस्वी मुखल्या जिवितांत आसा. फुडें समकोंक आसा. बरी वाट धरूंक आसा. वडिलांक बरो गौरव दिवंक आसा. देवाचें उतर प्रकट करूंक आसा. मिसांव करूंक आसा म्हूण समजून बरी सुवाते चलोवंक दिव आदार दिवं दी. येवकरून जेजू तांकां आपण तांकां वाट दाखोवन दिवं दी म्हूण सांगून मागया. आमच्या भुरग्यांक आतां रजेचे दीस जायत जाणां पलीत तमशें आयलां. थोड्यान चिंतूंक बरो म्हणजे पलीत तमशें उणें आसा बेजारेन आसा जावंक बरो पूण पलीत तमशें जिवीत निर्धार करिना बगार जिविताची वाट समकोंक आदार दिता. खंयसर उणेंपण आसा मुखल्या दिसांनी बरें यशस्वी जळूंक भुरग्यांक धैर्य मेळोवन दी. पवित्र जानवाई मेळोवन दी म्हूण सांगून मागया. आनी आमकांच आमी समर्पण करून गीत आमी गावया. तूंच पुरो म्हाका सोम्या तूंच पुरो एक चरण आमी गावया आनी आमी सोम्या थंय आमकां समर्पण करया. आनी सोमी आमचो पोज करतलो आनी सर दुस्मानांत आमकां राखून व्हरतलो आनी बऱ्या सुवाते पावयतलो. तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो व्हडी बरो पोस्कत
ताई तो दिवन सोरो दुस्मानात तावन कन पारो तुस्पुरो सोम्या तुस्पुरो तुस्मोसो खोबरो. तर मोगाळ भावा भयणी, त्याच सोम्यान आमकां सांगाता हाडलें, त्या सोम्याचे बेसांव घेवंक आमकां आमी आयती करया. त्या सोम्या सांगाता आमी रावल्या लगभग 1 ते 1.5 घंटो तेर्च तशेंच आराधन म्हणून आनी मुकलें मिसाचें बलिदान आनी तशेंच नवेन आसा. आमी सर्व सोम्या खातीर सोम्या सांगाता सोम्याच्या हजरपणांत सोम्याच्या मोगान आमी करता. सोमी आमकां दराळ आशिर्वाद घालून दी, आमची कुटुंबांय बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून सांगून आतां आमी सर्व सांगाता मेळोन गावया हे त्या वडा साक्रामेंटा. Sacramenta sășteană-man Duia Purvilia-tea rupa potla noioriti adaria Să-l vorbeștea ăstăpiștea babarnace प्रार्थुया. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सडवणीचो फळदास आमचे थंय आमी बोगी सरकू. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो चियेत राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आया मागो तुझे समोर सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर भेटोक तुका बलिदान सोम्या मेघा मोना तुका तानेल्या तुका बुखेल्या तुझ्या रक्तामासा ओ सुंदर सोम्या तू
सुंदर मंदिरात आयल्या मागोवंक तुझे मोगाच्यानो आल्बर्ट डिसोजा आत्म्या खातीर मागोवंक कुटुंबाच्या मोगान हांगासर जायते याजाक ह्या मिसाक हजर आसात तांकां समेस्ताक मोगान स्वागत करूंक कशी व्हरता. हाचे प्रधान याजाक आसात मनादेक बाप पाउल डिसोजा, पाउल सेबेस्टियन डिसोजा, मांजोटी फिरगोचे विगार. ताच्या उजव्या कुशीन आसात मनादेक बाप मेल्विन डिसोजा, कुंबळे फिरगोजेचे विगार. ताचे बगलेन आसात मनादेक बाप स्टॅनी मोंतेरो, इंदा बेट्टू फिरगोजेचे विगार. हांगासर म्हज्या दाव्याक आसात मनादेक बाप फ्रांसीस आद्यापाडी आनी तशेंच आंतोनी काट्टेचे विगार. बगलेन आसात मनादेक बाप फ्रांसीस डिसोजा, कृपा साधनाचे आत्मीक डिरेक्टर. आनी बगलेन आसात मनादेक बाप जेराल्ड फ्रांसीस पिंटो, मिलाग्रेसांती तांची मिसां वावते करून आसात. तांकां समेस्तांक तुमचे समेस्त तर्फेन म्हजे तर्फेन ह्या पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदानाक मोगान हांव स्वागत करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्तातय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी जेजू जिवीत असो उंडो सांजू संवांचेल हर एक दीस एक भाग म्हणले बरी आमी ते नियाळाक आमी घेता. आनी आजय त्या सुवांजलाचो एक भाग जावन आसा. जेजू सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो आनी जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेता. आनी जेजू म्हणटा हांव तांचे थंय आनी तो मुचे थंय जियेता. देखून आज आमी सकाळीं ह्या येवकरिस्त बलिदानांत आमी एकवटी जाता आसतना तसो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जेजू आमच्या काळजांत येता, आमच्या जिवितांत सदांच आमकां बरें क्रिस्ती कुटाम जियोंक आनी त्याच सोम्याच्या मिस्ती कुडीचें सांदेपण जोडूंक आमकां आपोवणें मेळटा. आज ह्या मिस बलिदानांत बापानी हांगासर इरादो उल्लेख केलो. आमचो भाव अल्बर्ट डिसोजा, तशेंच ताजो बाब डेनिस डिसोजा, तशेंच मॅगदलीन आवय तांचे ते कांय जाणांचो मरणाचो उगडास काडून आज आमी हें मिस बलिदान भेटयता. 26 वर्सां 26 वर्सां तशेंच आमची बहीण मॅगदलीन तिची 17 वर्सां देवादीन जावन जाली. तांच्या आत्म्या ससनाचो विशय मागुया. जायती कुटुंबां जिवितांत सेवा तांणी केल्ली आसा, बरें मिसांव केल्लें आसा. निरंतर फिरगजीतय बरी अभिप्राय बरो सहकार प्रोत्साव तांणी दिल्लो आसा ह्या सुवातेर बचप्या सुवातेर. आनी आज ते सर्गींचें रास ते पावल्या तर तसो येवकर जेजू तांकां आत्मे खाण जावन मेळिल्लेन तांकां बरें जिवीत जियोंक फावो जालें. तर मोगाळ भावा भयणी, आमी त्या सोम्याक आत्मेक तरान स्विकार करूंक आनी आत्मे खाण आमी सेवून सर्गींचें पूण जोडूंक आमकां हें आज विशेश आपोवणें आसा. हें आपोवणें आमी फळां बरीत करूंक ह्या बलिदानांत फावो तरेन आमी वांटो घेवया आनी आमच्या पातकाची दूख धरया आनी तळमणी भेटोवच्याक आमकां आमी आयते करया. संगत आमी म्हणुया, हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेवस्तांच हांव बरी मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या
कर सोम्या काकूद कर क्रिस्ता काकूद कर क्रिस्ता काकूद कर सोम्या काकूद कर सोम्या काकूद कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बोमोगाळ बापा, भगेवन सुवां पावल दुसऱ्याक सगळे तुझे पवित्र सभेसो श्रेष्ठ गवळी तुवें नेमलोय आनी शेगुणांनी आनी जानवाईन ताका प्रकाश बरीत केलोय. या वर्थ्या गवळ्याक आज आमी संतोषान वंदिता आनी तुझे उचेर कतकतीक बोगान लासूंक आनी मनशा मुखार बऱ्या करण्यांनी परजळूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच रितीन आमचो भाव अल्बर्ट डेनिस तशेंच भयण मॅग्दलिन तांकां ह्या संवसारी तुवें जिवीत दिलें आनी तांकां तुज्या सर्गींच्या राजांत घे आनी तुजे मुखामळाचें भाग तूं पळोवंक फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाचें ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी साऊल सोमियाच्या शिसां वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवेची मारशी बेश्टावणी घालनासलो. तो श्रेश्ठ याजका सरशीं गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी कर जेरुसलेमाक हाडच्याक दामास्क शहराच्या सिनेगोगांक अधिकार पत्रां दिजे म्हणून मागी लागलो. अशें दामास्काचे वाटेर पैणकर शहरा लागीं पावता पावता एकच सणे ताचे भोंवती मळबारतावन एक प्रकाश फांकलो. तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवां, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोमिया विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करी जाय तें तुका सांगतलें. ताचे बराबर पैण करतले थटक्क जाले आनी उतर सुटनासतना उबे आसले. ताळो ताणीं आयकल्लो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. साऊल धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवां ताका ताणीं हाताक धरून दामास्क शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें आन उदक आपडलें ना. दामास्कांत आनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत आनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोम्या, ताणें जाप दिली. तवळ सोम्यान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटात ते बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी साऊल नांवाच्या तार्स घराक विचार. तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर आनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पूण आनानियान जाप दिवन म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशयांतल्यो साबार संगती आनी जेरुसलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतल्या सोमेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ याजका लागचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हेर जातींच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायेलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हत्यार म्हूण हांवें ताका विंचून काडलां.
म्हज्या नांवा पासत कितें सक्कट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. इतलें आयकून अनानिया भायर सरून गेलो. घरान भितर सरून सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हणलें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्याच सोम्या जेजून म्हाका तुजे सरशीं धाडला. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतलीं कवळाशीं निकलून पडलीं आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दामस्कांत शिसा सांगाता थोडे दीस सारल्या उपरांत सावल गळाय करिनासता सिनेगोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सगळ्या संसारार वसा शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वसा शुवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वसा शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वसा शुवार्ता प्रगट करा. तुम्ही सजन गणो सर्वेस परावा कना. तुम्ही सर्व सणो ताका नावडा. सगळ्या संसारार वसा शुवार्ता प्रगट करा. अपरिमित समोग सर्वेस्परा आमचे थंय दाखयला. ताचे विश्वासी पोट ससनाक बाळता. सगळ्या संसारार वसा शुवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वसा शुवार्ता प्रगट करा. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण मुझे मांस खाता आणि मुझे रगत पियेता तो मुझे ते जियेता आणि हांव ताचे ते जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ईश्वरा. त्यावेळी जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खान आनी म्हजें रगत खरें पिवान. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता.
जशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां आनी म्हाका बापा वरवींच हांवूय येता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय मुचे वरवीं येतलो. हो सर्गार तावनो देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही, ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक येतलो. कपरनावाच्या सिनागोगांत शिकवून आसतना ताणें सांगलीं उतरां हीं. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्तातय मुच्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सगळ्यांनी तुमी सांत दामियां विशीं आयकलां जावं बरो. सेंट डेमियन आमी म्हणटा 1886 इसवेंत तो येल्लो. सांत दामियां एक याजक आनी तो आपले मिसांव करूंक वेता आनी तो पळयता जायतो लोक कोटकार थंयसर ताच्या कोटकारांक म्हण सीमीत केल्लो जागो आसा. तांकां खंयच्या एक हळ्ळेन जावं बरो खंय तांकां लोकां सांगता जियोंक नातलें. तांकां वरे विंगड एक सुवात आसली, तांचीच एक कॉलनी म्हणले बरी आसली, लेपर्स कॉलनी आमी म्हणटा. आनी थंयसर विंगड रिती तांकां आसलें. आनी दामियां थंयसर वचून ताजी मिसांव करूंक ताजी सेवा दिवंक थंयसर वेता. आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार थंयसर आसले थंयसर कोटकार ते म्हणटात हांगासर येनाका, हांगासर तूं आयल्यार तुकाय कोट बदलता आनी तूंय कोडाच्या पिडेंत वळवळताय, देखून तूं हांगासर येनाका. आनी तो फाटीं वेता. ताका असमाधान भोगलें आनी तो चिंता, हांव आनी एक कोटकार जायनासतना ह्या कोटकारांची सेवा करूंक म्हाका जावचें ना. अनलेस आय बिकम अनदर लेपर आय कांट सर्व दीज लेपर्स. हांव आनी एक कोटकार जायनासतना ह्या कोडाच्या पिडेच्यांक म्हाका कितें सेवा करूं जावचें ना. तो ताची मुस्तायकी बदलयता, सादी एक मुस्तायक घालता आनी तोय तांचे सांगता जियोंक सुरू करता. आनी तांच्या त्या कोडाच्या पिडेंत आसल्या लोकांक जियेता. जायती सेवा तो करता. निमाणें ती कोड ताकाय ते कंटिजियस जाल्ल्यान ताकाय तें बदलता आनी उपरांत तोय कोडाच्या पिडेन वळवळटा आनी उपरांत ताची निमाणे पर्यंत सेवा करता आनी उपरांत तोय तातूंत सुमारान पावता. मोगाळ भावा आनी भयणीनो, ताका उपरांत आतां म्हणटात द एपोस्टल ऑफ लेपर्स. आपोस्टल कोणाचो? कोटकारांचो आपोस्टल ताका आपयतात. आज कितें हें घडीत म्हळ्यार जेजूय म्हणटा, जो कोण मुजें मांस खाता तो मुजे सांगता जियेता. जर तर आमी क्रिस्ताची म्हणून जर तर ती एवकरीची बलिदान सारके रितीन आमी संभ्रमलां तर, आमच्या जिवितांत आमी एवकरिस्ताक प्रमुख वांटो आमी दिना तर आमी आनी एक क्रिस्त जावंक वा क्रिस्त फाटलावदारी जावंक आमी शकना. आमी देखून आमी ना फावो तरी सोमी आमकां ह्या एवकरीची बलिदानान एकवटीत करता. तोच जिविताचो उंडो ना फावो आमी तरी तो फावो करता जाल्यार तो आमची पातकां बोगशिता आनी ताका तयार जावन आमी आमची पातकांची वळख आमी धरीत जाय. आनी पाताक वळखून आमी ती आमी पातकी म्हणून आमी कितें मागण्यान आमी म्हणटा, हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा, हांव पातकी म्हणून आमी वळखून घेता. आनी तेन्ना मात्र आमकां तें बाग फावो जाता. क्रिस्ता खऱ्या काळ जाणतावन थोडे परी आमी सवयेच्या बळान आमी खंयसर मिसा गेल्ल्या वेळार खंयसर थोडे परी अर्ध्या मिसा घेता आसतना गी देवाचें उतर जाल्ले उपरांत गी हांव पत्की ताच्या पयलीं जावन आसता. हें सकट जाल्ले उपरांत आमी वचून सदां सवयर म्हणले परी कुमगार घेता ना. एवकरिस्त म्हळ्यार एक संस्कार, तो एक साक्रामेंत, तो एक पवित्र रितीचो. देखून आमी सगळ्या मिसांत आमी आसोन सारके रितीन आमी वांटेली जावन मिसाक आमी आत्मीक तयाराय जावन हांव पातकी मागणें म्हणटा आमी आमची पातकां वळखून घे जाय. आमी तोंडपाट आमी गोत्ता, आमकां बायड गोत्ता म्हणून आमी सांगचें न्ही, मगर आमी पातकां आमी उगडास करन. देखून ह्या जाग तेंचो थोडो वेळ दिता. द एग्जामिनेशन ऑफ आवर कॉन्शियन्स, आमच्या अंतस्करणाची जडती करूंक एक अवकाश करिता. देखून तक्षण पातकां वळखून घे, हांव पातकी मागीर म्हणना एक थंयसर पॉज दितात. कित्याक आमची पातकां एका घडयेक वळखून घेवंक आमकां उडासाक हाडूंक सोम्या कडच्या बॉक्सांनी मागोवंक एक अवकाश आनी उपरांत आमी खऱ्या काळजान आमी म्हणटा हांव पातकी. देखून हांगासर जेजू म्हणटा, जो कोण मुझे मांस खाता तो मुझे सांगता जियेतलो. कित्याक मुझे मांस खरें खान आनी मुझे रगत खरें पिवान. देखून जेजून 5,000 लोकांक वाडलें आनी एकाडे 4,000 लोकांक वाडलें तरी जेजूस म्हणटा, तुमी खाण केलें
देखून तुम्ही परत आयल्यात संवसार मेळचे कांते देखून तुम्ही म्हजो फाटलाव करूंक आयल्यात पूण तुमी आशे जे तुमी राखून रावो जाय तुमी लावले येवन आसा जाय सर्गीच्या काना खातीर तें जावन आसा आत्मिकान जेजून आमकां दिवचें आनी तें केल्ल्या वेळार आमी कितें जाता आमी ताचो शेवट कितें जावन आसा जेजूचे सगळे मिसांव असो आमी सासनाक ताचे सांगात जियोवचें सोम्या सांगात जियोवचें देवा संगी आमी ताच्या हजरपणान आमी जियोवचें हें जावन जेजूच्या मिसांव शेवट आनी आमकां सर्गीची सूख देखून आमी सगळीं ताची मास केल्ल्यान कितें जाता तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही आपणाचें मास तें मरण पावलें जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जी येतलो पळया देवाचें उतर आमकां सांगता सासनाक जी येतलो देखून आमी सासनीक जिवीत दिवचें त्या खाना खातीर सदांच आशेवया सदांच ताणेवया ताचें खाण ताचें रगत आमकां निरंतरी आमकां आत्मीक पोशणाक आदार जावं दी आनी आमकां समेस्तांक कुरपेन बरोवन दी आनी ही घडी सोम्याच्या त्या बेटवणेच्या रितीन आमी वांटेली जावचें आनी ती तांतू आमी साखरी ती वांटो घेवन भावार्थान तें आमी स्विकार करून ताच्या कुडींत आत्मीक तरान आमी पोशीत जावन ताच्या आत्मीक कुडीचें सांदेपण म्हणजे ताचे मिस्ती कुडीचें सांदेपण आमी घेवंक हर प्रयत्न करया आमेन. बापा सर्गींच्या हुंडो घेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलो हुंड्या वायणा संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आब्बा बापा सर्गीच्या हुंडो घेवाय क्रिस्ताच्या ही आमकां बदलो. मुझ्या मोगाळ भावांनो आनी भयणो हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापा मानतले जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे निगे पवित्र जादा बाबा सर्वस्व म्हणून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुझ्या परजेसो हो यज्ञ मानून घे आनी आमच्या भोगता जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या ह्या दिसा तुझे महिमेक आमी भेटयता ह्या यज्ञाचो गुठान आनी आमच्या गवळ्या बराबर आमचे दिसा दिसाची जिवीत तुका मानता तसले निरंतर यज्ञ जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन. सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतूय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कैदो निती सोनी आमच्या फायद्यासो जुवांव पावल दुसरो तुझ्या भक्ताच्या मनाकी बेटोवनी संभ्रमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उस वाडयता ताच्या मागणे दरम्यान तूं आमकां सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तू पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरण सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून तूं समर्पूची. तेच परीचे वंता आसतना काल्स घेतली तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करारचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासूत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. सोम्याचे सो तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे कोणाची वंत आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा जिजच्या मरणासो आनी पुनर्जिवानपणासो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स आमी तुका समर्पण दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा ओके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा पेट पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येसाकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आल्बर्ट डेनिस आनी मागदलेनाची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतले थोड्या वर्सां आदीं तुवें आपण वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुना जिवान जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरो वस्तू मेळटा त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां ज्येश्ठ गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्त दयेकर मागता हांवें सर्गींचे बापा आमकां मरी देवाची मेसंगती भगवंत सुदी सपती भगवंत दमदुता भगवंत जुवांव पावल दुसरो आनी सर काळी तुका मनल्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. आनी संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदरची आज्ञा मना दवरून सम्यान आमकां मागूंक शिलें तेंच आमच्या बापा म्हणलें मागणें म्हणून आतां आमच्या सर्गीच्या बापाक आतां उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशें सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस
आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवर सर्वेस्परा सर्व वायटांतली कश्टां अनवरांतली पिडेशिडेंतली तूं आमकां निवर दये करून जिवितांचो वस्त काही आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान अत्रेक्तलांक आमकां तुज्या उदार काकोळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकारांतली वाटवय समिया जेजू ख्रिस्ता तुवें जे धर्म सांबळी तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी जे कशा प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतेन राज वडसलयता ससनाच्या ससनाक सौम्याची शांती सदांखाळ तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात होस्तो जिवित्यांचो उंडो हिस्ती देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लबली आमी समेस्त सुभागी समिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण त्या तरेनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मुझ्या देवा जेसू मुझ्या राया जेसू मुझ्या जीवा मुझ्या देवा मुझ्या सर्वा जेसू मुझ्या देवा जेसू मुझ्या राया जेसू मुझ्या जीवा मुझ्या देवा मुझ्या सर्वा कैसर बसो हा सोदून करो उस्वा तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे उतर जेसू मुझ्या देवा जेसू मुझ्या राया जेसू मुझ्या जीवा मुझ्या देवा मुझ्या सर्वा कैसर बसो सोदून करो my paz tus ismos somia tus somos uswa Jesus mucha deva Jesus mucha raya Jesus mucha jiva मुझा देवा मुझा सर्वा कैसर बसो सोदून बरी भलायकी तूं वयस म्हजो सोमिया खून कर म्हाका वेगीन जेसू मुझ्या देवा जेसू मुझ्या राया जेसू मुझ्या जीवा मुझ्या देवा मुझ्या सर्वा
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंतू जुवांव पाऊल दुसऱ्याच्या या नव्याच्या दिसा दिनवाशी काळजांत तुझी करीत मोगाची देणी आमी घेतल्यांत आमचे जिणेंत फळादीक जावन ती आमकां ह्या विनाशी जिवितांत सासणी जिविताच्या मार्गान फुडें वचूंक गरजेचो आदार दिवं आनी उपरांत सर्गीच्या शाश्वत सुखाचो संतोष आमकां मेळा सो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं आनी सरपतवे दर्दी बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Zuba Audusria Vanditam Sabuktin Tuka Krista Sargya Porya Gulya Deivik Mokshikai Tu Amka Deivik Akul Amka Vukadli Sarvanichi Maima Shikali Sansugor Chivita Ila Tuja Dili Wordmelfan Bagevon Zuva Paudusria Vandita Sebuktin Tuka Krista Sarya Boya Gulya Devik Mokshikai Tu Amka. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवान जुआंव पाल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्ते देणे जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ल्या परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजूर कुर्सांत दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयाकन बसया. भाग्यवंत जुआंव पाल दुसऱ्या मुखांत मेळिल्ल्या सर उपकारांक एक घडीभर आमी अर्घां दिवया. आयच्या दिसा ह्या पुंतळार ताणें हांगासर येवन आमची मागणी भेटोवंक फावो केल्ल्या पासत भाग्यवंत जुआंव पाल दुसऱ्या मुखांत जायतीं बेसांवां आमकां आमच्या कुटुंबाच्या हर सांद्यांक मेळिल्ल्या पासत आमच्या शांतीदुता मुखांत आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान रास केल्ल्या पासत साबार जनांक तांच्या जिवितांत मेळिल्ले उपकार तांणी वळखून घेवन बरपेनिशी हांगासर दिल्ले आसात. तांचे बराबर आमचे अर्घां उलय हांगासर आतां आमी भेटोवन दिवया. लंडनांत बरें काम मेळिल्ल्या खातीर एकलो अर्घां दिता. दुबयचे भयण बऱ्या रितीन जावन फाटीं गांवाक शाबीत येवन पावल्या पासत अर्घां दितात. काश्मीर एक दीस बऱ्या रितीन वचूंक फावो केल्ल्या खातीर फावो अर्घां दितात. बाळतेर बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत कुटुंबाची अर्घां दितात. गोमटेची सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. दोळ्यांची सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. अमेरिकान वचून थंयसर एक बरें काम मागिल्लें काम फावो जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. साबार जनांक मागिल्ले उपकार देवान फावो केल्यात. ह्या सर्वां पासत आमी अर्घां दिवया. आराधना वेळार साबार रितीन वैयक्तीक रितीन अर्घां उले दिवन
मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर सोम्याक अर्गां दिल्ले आसात. उपकार बावडले आसात. आमच्या काळजा मतींत आमी साबार आमचे अर्गां उपकार स्तुती घेवन आमी हांगासर आयल्या. हांगासर ह्या पुणतळाक हांवें येसय मागसय आनी मागिल्ले खंडीत देव भाग्यवन जो आमकां दुसऱ्या मुखांत आमकां फावो करता म्हूण तुमी हांगासर पातयेन आयल्यात. हे दोळूच देवान आमकां फावो केला म्हणल्यार त्या पातयेन आमी ताका अर्गां दिवया. आनीक सडीत बेसावां आमकां लाभतात. आनीक जायतीं अजाप आमच्या जिवितांत घडटात. आयच्या दिसा हांगासर येवंक आमच्या वाटेर ताणें सुरक्षीत शाबीत ताणें राखल्या पासत सर्व आवगाडांतले ताणें निवारल्या पासत जायती राटावळ आसली तरी थोडो वेळ हांगासर मागण्याक आमानात करून दवर देवाचें उतार आयकूंक येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी सडीत एकवटूंक ताका आराधन करूंक आमी बरें मौन केल्लें आनी हें बरें मौन देवान आमच्या काळजांत ताणें घाल्लें. ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. ताणेंच आमकां आपयल्लें. आमचे सक्ते वरवीं न्हय आमकां खुशी आसली देखून न्हय बगार देवान ती खुशी आमच्या काळजांत घाल्ली. ताणें आमकां ताचे सोशी उडयल्लें. ह्या सर्वा पासत ताका आमी अर्गां दिवया. बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत कुटुंबांत एकामेका शांतीन बोगसाण्यान जियोंक ताणें फावो केल्ल्या पासत जायती बेसावां गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर वतुरल्या पासत बरें आवय बापाय कुटुंबाचे सांदे घरांत मालगडी प्रायवंत आमकां फावो केल्ल्या पासत आनी तांच्या मोगान जतन करूंक आमकां सकत आनी घटाय दिल्ल्या पासत एकामेका बोगसून जियोंक जावं कुटुंबांत जावं समारा जावं वाड्यांत जावं फिरगतचेंत एकामेका बोगसूंक ताणें फावो केल्ल्या पासत ह्या सर्वा पासत ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हसिता तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून उबी रावया प्रार्थुया. बोकाकुळदारा बापा भाग्यवन जो आमकां दुसऱ्याचे देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकूळ तूं आमी वर्णिता. ताच्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण कशी सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षांत जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं भाग्यवंत जो हांव पावलो दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे भाग्यवंत जो हांव पावलो दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन आमचो बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तेका आमची कालती मागणी घेवन तुज्या मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजे भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कर्ज ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन देखून बसया. आमचे सर गरजो आमच्या भावा भयणीच्यो गरजो भाग्यवंत जो हांव पावलो दुसऱ्या मुखार देवाक आमी भेटोवन दिवया. स्टेफी फेर्नांडीसाक लिव्हर कॅन्सरांतल्यान संपूर्णपणान गूण जावन बरी भलायकी मेळच्याक मागोवंक विनंती केल्या. लॅन्सी फेर्नांडीसाच्या खातीची शिबांक गूण जावंक चौगा जाणां बरी भलायकी मेळोवंक दोगा जाणांक बरें काम मेळोवंक दोगा जाणां बरी सैरीक मेळोवंक तेगा जाणांन रीण दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक एकल्यान सुडावळ उलोवंक फावो जावंक चिंतली बरीं कामां पोंदा पावोवंक चौगा जाणां बरो तांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दोगा जाणांक मोतीक समाधान मेळोवंक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक
पांयाच्या गांठीची दूख आनी हुलप गूण जावं दुबायंत बरें काम मेळो बाळशाच्या मेंदवाचे शिराचे समस्ये संपर्तीन गूण जावं दादल्याच्या मेंदवाचे शिराचे समस्ये गूण जावं आनी रातीक बरी न्हीद पडो शेळीची एलर्जी गूण जावं कोर्ट केस सतानितीन इत्यार्थ जावं झूज संपूर्ण रितीन रावों बोटाची कात मरण आसा ती संपूर्ण रितीन गूण जावं डायबिटीस नॉर्मल जावं पांयाच्या गांठीचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक MRPLांत कामाक इंटरव्यू दिल्ली आसा त्या व्यक्तीक बेगीनच थंयसर काम मेळच्याक ऑफर लेटर मेळोंक ह्यो गरजो आनी ताच्या बराबर आमच्योय गरजो भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या पांयां तळी आमी भेटून दिवया साबार तेंपातावन आमी मागिल्ले उपकार ताणें आमकां फावो केल्यात आनी की आमी मागोवंक जाय आमी मागिल्ले दोन मागिल्ले मेळोंक ना पूण निराश जावचें नाका आमकां केदाळा जाय ते आमच्या देवाक कळीत आसा देखून देवाचे उतर आमकां म्हणटा तुमी कंत कशी सोन सोडा आयची कंत आजीक पुरो फाल्यांची कंत फाल्यांक सदां तुमी पयले देवाचे रास आनी सगळे देव तुमकां फावो करतलो आमी समेस्ता समयाचेर बरवस आमी दवरया निराशी जावचें नाका खाळोकांत आमी चलता तरी आमच्या जिवितांत उजवाड दिवचो देव आमचे संगत आसा जिवन जेजू आमचे संगत आसा आमच्या जिवितांत कुटुंबांत ना समाधान से समारा ना बोगसाने ना समाधान तेजो रास करता पूण शांतीचो बोगसानेचो दूत आमचे पासून सदांच देवा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या लागीं विनाती करता म्हणलें तें आमी उडास दवरया पातयेन आमी ताचे लागीं मागया साबार जाणां विविध गरजो घेवन हांगासर आयिल्लीं आसा साबार जाणांनी म्हज्या लागीं वैयक्तीक रितीन मागोवंक सांगिल्लें आसा 33 वर्सां सगळो तरणाटो अनावश्यक रितीन आपल्या आवयक तो दुर्सत आसा म्हाका बरें करून शिकोवंक सोडूंक नाय बरें काम मेळोवंक ना देखून तुमचो कारण म्हण तो दुर्सत आसा बऱ्या फुडारांत ताणें वचत जाय बऱ्या वाटेन वचत जाय बरें करून घडत जाय बरें करून शिकत जाय म्हणून त्या आवयची आशा आसली ताणें आवयक दुर्सोचें सोन्न आवय सांगता मोगान ताणें जियोंक आयिल्लें काम तें प्रामाणीकपणान संतोशान ताणें करूंक सकारात्मक चिंतपान ताणें फुडें वचोंक ताच्या मोतीक उजवाड लाभच्याक आमी मागया जानेट म्हणल्यार एका भयणीक संपूर्ण रितीन ताच्या कॅन्सर पिडेतान गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्ली आसा एका कुटुंबांत जाग्याचे समस्या विविध समस्या जातात ते संपूर्ण रितीन ते परिहार जावच्याक आमी मागया साबार जाणांक बरी जिनिये संगतीन मेळच्याक मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांकांय बरी जिनिये संगतीन मेळच्या पासून प्रायेक आयिल्ल्या दादल्या स्त्रियांनी तरणाट्यांनी बरो सक्रामेंत तांणी आपणा दिल्लें जिवीत बऱ्या रितीन तांणी जियोंक संवसारीक कुशाल्या फाटल्यान तांणी वचनासतना देवान तांकां दिल्लें तें जिवीत बऱ्या रितीन तांणी जियोंक हर एका आपोवनच तें पवित्रपण समजून घेवन पवित्रकाच्या वाटेन तांणी सोमकोंक सोम्याचो आदार आमी मागया खाजर जाल्ल्या हर एका तारुण जोड्यांनी एकामेकांत तांणी विश्वास रावोंक एकामेकां बोगसून तांणी जियोंक आनी आपल्या लग्न जिवितांत देवाचो मोग तांणी भरपूर ती अणभव करूंक सोम्याचो आदार आमी मागया कुटुंबाचे समोर आमी हर एकल्यांनी शांतीन मोगान बोगसाण्यान जियोंक कृपा आमी मागया उबे रावया तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां कोरो मोक्ष गय मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेगी एक दीस मोरये माये आनी संता भक्ता संगी सर्गीच्या रासांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानूंक आमकां फावो जावं आमेन आमचे सर्गज खातीर
आयच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जवान देव आदार दिल्ल्यांच्या सर गरजा खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बरयले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमा पाप्या खातीर विनाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदां सर्वता आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदर आनी रचला सर्ग आनी संसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बोट तुजे थंय पावोवन दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाई दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंतची नियमुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परचेक बगूंक आनी भावार्थांची येवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन तू आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतली विघ्नांतली आनी आनवारांतली आमकां निबर. आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर ते आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नव्याच्या दिसा आमी तुका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तो सुदेव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटूं. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गठाय मेळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष करीत आसा. ताचे देखीन सांदीपणाची जिणी जियोवन तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर्व पदवेधर देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां तुमचे सोवे आसो. आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधनांत भागीदार जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी नोवेनांत वांटेले जावन खूब पाजून घेतलेल्या व्हडा संख्यान आयिल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो हांव उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमचो पात्रोन भाग्यवंत जुवांव पावल दुसरो तुमचे पासत तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत सदांच विनाती करून दी म्हणून हांव मागतां. आयच्या दिसा हांगासर फेस्त मेस दिल्ल्यांक आनी तशेंच जवान दिवंक आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वितरण करून खुशी व्हरता. प्रधान याजक मनादी बाप पावल सेबॅस्टियन तुमी मानाची वात दिवच्या विनंती करता. आयच्या दिसा हांगासर प्रत्येक मीस दिवन आल्बर्ट डेनिस मगदलीन डिसोजाक मीस दिल्ले आसात. प्रिसिल्ला डिसोजा तांणी हांगासर आयल्या सर भक्तिकांक जवान दिवंक तांणी स्पॉन्सर रावल्ले आसात. तांचो प्रत्येक रितीन उपकार पावता आसतना
कुटुंबां देवादेन जाल्ल्या संद्यांक ससनाचो विशय परत आमी मागता. फेस्त मीस दिल्ली आसात. सिंथिया रेशमा लेडा, फादर मुल्लार आस्पत्र बाजपे, एलियास डिसोसा लोड्स वाडो, आयरीन नोरोना मुंबय, रास्किना कुटां बागेवंत कुटुंबा वाडो, लेल्ले मेस्केत बागेवंत कुर्सा वाडो, एलियास डिसोजा सांतेरेस वाडो. तशेंच पुनशेताक 15,000 रुपये दान जावन दिल्यात. स्टेला कालिस्त वेगास नित्यादर वाडो हांचोय आमी उपकार बावडटा आनी भाग्यवंत जोआं पाल दुसऱ्याची मजत तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मोगाचेनो आयच्या दिसा प्रेसिला डिसोजानी कुटुंबाच्यांनी प्रत्येक कुटुंबा संद्या खातीर शांती मागोवन प्रत्येक तांणी मीस दिल्लें आनी तांचे पासत आमी मागलां आनी साबार जण याजाक तांचे येदोळसाय वळख करून दिल्या सुरवेर तांचो हर एकल्याचो तुमच्या समेज तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन तांचो उपकार हांव बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक सर्व बरें मागता. आज कानिकेच्या पुरशा वेळार आमकां खरेंच म्हज्या दिसांनी आनी क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी वापरची पर्पल जांबळ्या रंगाची मुस्तायकी प्रधान ह्या जागा निश्चित आसली ती मुस्तायकी तांणी दान जावन दिल्या, कानीक जावन दिल्या. आनी तशेंच आज तुमी जेवता आसतना थंयसर इल्लेशे फॅनाच्या मुळांत रावून ऊन जवान इल्लेशें फॅनाच्या वाऱ्याक रावून जेवंक तुमकां इल्लेशें सलीस जातलें. देखून प्रेसिला डिसोजानी कुटुंबाच्यांनी 5 फॅनां थंयसर घालूंक तांणी आमकां दान दिल्लें आसा. हांचो प्रेसिला डिसोजानी सगळ्या कुटुंबाचो आमी प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो मुखल्या म्हयन्याच्या मेच्या 10 तारीखेर आयतारा दिसा सांजेर 4 वरार हिंदी उलयतल्या क्रिस्तांवां खातीर हांगासर हिंदींत मीस दवरला ह्या जाग्यार. तुमकां कोणायकी आसाक आसा हिंदी मीस त्या मिसान भागीदार जाय म्हूण तुमकां खुशी आसा जाल्यार तुमकां अवकाश आसा. पूण ताच्या घिसडीत तुमकां एक मिसांव आसा. खंयसर तुमच्या घरांनी हिंदी उलयतलो ती क्रिस्त थोडी कामाक तुमच्या घरांनी आतां बचपेत हांव पळयलें जाल्यार गरबेटे गेल्ल्या वेळार हांवें पळयलां मस्त जाणांच्या घरांनी हिंदी उलयतलीं क्रिस्तांव भाव भयणी आसात. ती आमच्या मेन इगर्जी घेता आसतना तांकां कोंकणी कांय समजना जाल्यार ती भावार्थान थंयसर मिसाक येतात. हर एका फेस्तांक ती येतात. जायते जण आमकां मेळटात पूण तांकां कांय तांच्या भाशेन समजना पूण जाल्यार भावार्थान ती येतात. व्हड संतोश. पूण तांच्या भाशेन एक मीस तांकां थोड्यांनी विचारलेले आसा आनी तांच्या खातीर हांगासर मीस दवरला. आमच्या बाजपेच्यांक मात्र न्ही सगळ्या वारड्याची हिंदी उलयतलो लोक थोडीं कामां खातीर थोडीं कन्स्ट्रक्शना खातीर थंय हांगा काम करना आसात कॉन्ट्रॅक्टराच्या हाताखाल. तुमकां काही वळख आसा जाल्यार संपर्क करा. ते एक मिसांव जावन तुमी स्विकार करा आनी हिंदी उलयतल्या हर एका क्रिस्तांवांक ह्या मिसाक भागीदार जावंक तुमी तांकां उत्तेजन दिया. मेच्या 10 तारीखेर आयतारा दिसा सांजेर 4 वरां 4 तावन 5 वरां पर्यंत आनी आयिल्ल्यांक कांय इल्लेशें त्या दिसा सुरूच्या दिसा कांय इल्लेशें खावंक पिवंक वय कोणायकी दिवंक मन आसल्यारय तुमी दिवयेत. नंतर आमी हांगा श्रायनात आमी दिता. फाटल्या दिसांनी भांगराच्या चेनीचो एक धाकटो कुडको एक गांस ते हांगासर मेळिल्लें आसा. कोणाय तुमी होगडायलें जाल्यार सिस्टेरीक तुमी संपर्काचे सिस्टेरीन बरें तुवाल्यांत घट्ट बांदून दवरला धाकटो भांगराचो कुडको. कोणाचें जाल्यार तुमी ते संपर्क करचे. कोणायकी जिविताची साक्ष दिवंक मन आसलें जाल्यार तुमी एका हप्त्या पयलें आमकां कळीत करचें.
फाटल्या दिसांनी तुमी सांगिल्लें आमकां जिविताक साक्ष दिवंक जाय येदोळस दोगां जाणांनी हांगासर जिविताची साक्ष दिल्ली आसा फुडल्या दिसांनी तुमकां आमी अवकाश करून दिता एका बुकांत तें बरोवंक आसा एका बुकांत तें आमकां रेकॉर्ड्स दवरूंक आसा की तें जिविताची साक्ष दिल्ली कोणें जिविताची साक्ष दिल्ली आनी मात्र न्ही हांगासर तें रेकॉर्डिंग जाता मिसाच्या अखेरीक आमी हांगासर तें रेकॉर्ड करतले आनी सगळ्यांक तें एक प्रेरण जातलें साबार जाणें तुमचे पैकी सांगिल्लें आसा आनी तुमी वेळार सांगा जाय कित्याक नातल्यार हांगा रेकॉर्ड करतले आमचे डिवायन वर्डाचे हर एक पटी ते कॅमेरांनी पुरो आनी येतात पूण तशेंच पाटी वन गेले जाल्यार तें समान जायना देखून तुमकां कोणाक जिविताची साक्ष दिवंक आसा तुमकां जायतें बरेंपण हांगासर येवन तें लाभुल्लें आसा आनी तें तुमकां परगट रितीन सांगूंक जाय आनी एकल्याक प्रेरण दिवचे उद्देशान आनी एकल्याक ह्या पुणतळाक येवंक तांच्या जिवितांत बरेंपण जाय म्हणल्या उद्देशान आनी ही एक मिसांव आनी एकल्याक कळीत करचें तें एक मिसांव जेजूची वळख दिवचें तांकां जेजूशी आपोवन हाडचें नवेनांत भागीदार जावंक तांकां प्रेरण दिवचें आराधनांत वांटेली जावंक तांकां उत्तेजन करचें तें एक मिसांव देखून तें मिसांव जावन तुमी तें स्विकार करचें आनी जिविताची साक्ष दिवंक म्हूण आसलें एका हप्त्या पयलें तुमी म्हाका कळोवचें मोगाच्यानो येदोळस तुमकां सांगलें आज कुटुंबादी देवा दिन जाल्ल्या संध्या पासून आल्बर्ट डेनिस आनी मॅग्दलेन डिसोजांच्या आत्म्याक पासून प्रत्येक मीस दवरलेलें कुटुंबाच्यांनी देखून जायते ह्या जागांक हांगासर आसात आनी कुटुंबाच्या मोगान ते आयल्यात देवा दिन जाल्ल्या संध्याक सासणाचो विशय मागून मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी परत थोड्याच उतरांनी सासणाचो विशय मागूंक आनी दुखेस्त कुटुंबाक मोगाची श्रद्धांजली पाठोवंक बुजोवणेचे उतार सांगूंक मुखार येतात मनात एक बाप मेल्विन समेस्तान देवरो दुनफार मगता मुगाळ भवनान बिनिनो जिवीत देवाचें एक अपूर्व देणें संवसारांत आमकां देवान फोव केल्लें आसा तेंच जिवीत देवा देन भाव डेनिस डिसोजा आल्बर्ट डिसोजा आनी मॅग्दलेन बाय सिल्वा बायक फोव केल्लें आसा आज तांचो आमी उगडास करता आसतना खंडीत जावन देवान आमकां दिल्ली उगडासाची सकत एक विशिश्ट देणें जावन आसा इंग्लिशांत एक संगणी आसा आउट ऑफ सायट इज आउट ऑफ मायंड म्हणून पूण ताका तद्विरुद्ध जावन मोरान भोवल्यांचो उगडास कितलीं वर्सां गेल्यार आमचें तें जिवाळ उरच्याक खंडीत जावन हें साक्ष जावन आसा 26 वर्सां 26 वर्सां फाल्यांक देवादेन डेनिस आनी आल्बर्ट सोरोन सोमता तर सांगात मॅग्दलेन बाय हांव अध्यापडे आसता आसतना हांगासर सरलेली 17 वर्सां ती सोमता तर खंडीत जावन देवान तांचे मरिपात ह्या कुटुंबाक दिल्लें देणें बेसांव आमी आज उगडासाक हाडटा पयले सुतीर तांची मोगाची जिणी मरा उपरांत तांचें कुटाम वस्तीचें आनी प्रत्येक जावन बसपे एअरपोर्ट विस्तरण जाता आसतना थंयसर निर्वाशीत जाल्लें कुटाम हांगासर बसपेंत मरणघरांत वस्ती घेवन हांगासर तांचें मिसांव तांणी मुखारसून व्हेल्लें आनी ह्या वेळार हें कुटांब कुसतत आसतना पेडयत आसतना खंडीत जावन देवान तांकां कोण बऱ्या मनशां मुखांत खंडीत जावन ह्या जगा मुखांत जायतो आधार दिल्लो आसा देखून कुटुंबाक देवान दिल्ल्या सर बरेपणा बसत उगडास करता आसतना कुटांब म्हणून जाय की एक देवाचें देणें जांबरो समाजीक शेजाऱ्यांक पवित्र सभेक आनी एक खंडीत जावन तांकां जोखोन मेळटा तसले एक बरेपण जिवीत असो संतोश 8 वर्सां हांव अध्यापडेन ह्या जाग जावन आसतना बगुल्लो आसा बाप जेराल्ड पिंटो हाका साक्ष आनी सांगातच बाप देवादेन बाप वर्णन वास म्हजे उपरांत येयलो बाप एडवीन आनी सांगातच प्रस्तुत विकार बाप फ्रांसीस हाका साक्ष केवल आज हांगासर बसपेन तांचे वस्ती तरी तांचें मूळ कुटाम अध्यापडेन आसलें तो मोग तांणी आजुनूय जिवाळ दवरलेलो आसा थंयसर आसल्या ह्या जगांचो धार्मिकांचो मोग केल्लो आसा ताका साक्ष खंडीत जावन डेनिस हाचें जिवीत ताचे मुखारसून व्हेल्लें आल्बर्ट आनी ताच्या आवयचें मॅग्दलेन बायचें जिवीत जावन आसा आज तिनांतर हें कुटाम खंडीत जावन देवाच्या मोगांत वाडलेलें ओड त्याग सक्रिफीस आनी कस्ती जिवितांत ल्हान व्हड जाल्लीं पिडे वेळार कस्तल्लीं पूण बावडटांत घट जाल्लीं आज देवा थंय सर्गींच्या राजांत तीं आसात
हांव जावन आसा जिवीत आनीक तुमकां सस्नेक जिवीत मेळच्याक आयिल्लो जेजू तांचें जिवीत सर्गींच्या त्या रसांत ताणें तांकां विंसून काडलां पूण तांचे मरिपाद ह्या कुटुंबाक देवान बेसांवां दिल्यांत जॉन जुवांव 10 अध्यायी 10 वाक्यांत जेजूची उतरां आमकां आयकूंक मेळटात आवायलां तांकां जिवीत मेळो बरोवन तुमच्या मापान मेळो म्हणून जिवीत पिडेचें कश्टांचें त्याग सक्रिपिसाचें बऱ्या भलायकेचें समाजीक कुमोकचें पेल्या सवय वांटून घेतलें ह्या आमच्या भावा भयणींनी तेंचो जिवीत फुडें व्हरूंक खंडीत जावन देवान ह्या कुटुंबाक आनी कुटुंबाच्या सगळ्यांक भुरग्यांक मृतीक जावन प्रिसिल्ला बायेक तिच्या भुरग्यां सांगाता फावो केला संपूर्ण मापान जिवीत देवान कुटुंबांत बरोवन जी आमच्याक खंडीत जावन आदार दिला प्रिसीबाईचेर तिच्या वावराचेर आमी दिश्ट घाली तर खंडीत जावन देवाच्या सवळेंत कुटाम वाडोवन आयला आनी खंडीत जावन प्रिसीबाईक आपल्या आवयपणाची कुटुंबाची वडील जावन जी आमची कुटाम देवाच्या कृपेन बरोवन वाडोवन हाडची आनी खंडीत जावन हेरांक एक देख समची जिवीत फावो केला कुटुंबाच्या भुरग्यांक बरो फुडार वेंचची पवित्र सभेंत वावर जमरो गुरखान वाड्याचे प्रतिनिधी गवळी परिशदाची विशेष रितीन सेवा करची समाजीक सेवेचो मळावर ग्रामपंचायत संदो जावन समाजीक तरान हेरांची सेवा करची भाग तिका फावो केला सांगतच भुरग्यांक एक देख एक बरें फुडार बरें जिवीत दिलां जमरो दिव्या डॅपनी आनीक डॅपनल तांकां बरें शेगुणांचें जिवीत बऱ्या फुडाराचें जिवीत खंडीत जावन फावो केलां तर ह्या आमच्या मलगड्यांनी ह्या कुटुंबा खातीर काडिल्लो त्याग आनी सॅक्रिफीस आनी तांच्या मरिपाद देवान ह्या कुटुंबाक फावो केल्लें देवाचें दैवीक बेसांव देखून ह्या कुटुंबांत जिवन कुटुंबाक जिविताचें देवें फावो जावन तें देणें विशेश तरान कुटुंबा खातीर वाड्या खातीर वा समाजा खातीर जियेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक देव ताच्या राजांत ससन विशीव फावो करूं म्हूण मागता आसतना दुखेस कुटुंबाक आमी बुजवून पटयता ह्या तांचे मरिपाद तुमी मागलेलें मागणें खंडीत जावन देव मोगान स्विकार करतलो आनी खंडीत जावन तुमचें मिसांव तुमच्या जिवितांत कुटुंबांत समाजींत आनी परत जावन शेजारा आनी किसड कुरपेन बच्चाक देवाच्या आशिर्वादांनी बरच्याक ती तुमकां देवाची बेसांवां मागून धाडटलीं हांगासर आसल्या सर ह्या साका मरिपाद तुमच्या सैऱ्या देऱ्यान कुटुंबाच्या मरिपाद तुमकां खंडीत जावन आमी हांगासर हे मिसाचें बलिदान आसा करून सरल्यांचो तुमचो कुटुंबाचो उडास जिवाळ दवरूंक आनी तांचे पासून मागूंक आमकां अवकाश दिल्ल्या पासून देव बरें करूं म्हणटा आसतना देवान तुमच्या कुटुंबांत हांव विसरलीं देवाच्या घरांत आसात देवा लागीं आसात तुमचे बसत तुमच्या गरजां बसत तुमच्या सर वावरांनी मिसांव बसत देवा लागीं खंडीत जावन मागतलीं आनी त्या मरिपाद तुमचें मागणें देवाक पळोवच्याक आनी ती खंडीत जावन आशिर्वाद जमच्याक आमकां आनी तुमकां फावो जातली हीच कृपा ह्या आमच्या भावा भयणीक लाभो म्हूण मागता आसतना ह्या कुटुंबाक सर आमी बरें मागता आसतना ह्या संवसारांतलें मोगाचें जिवीत देवान स्विकार केलां तें जिवीत आमच्या भावा भयणीक सुसान विशेवाचें जावं सर्गींच्या राजांत ताणें दिल्ल्या ह्या संवसारांत जियेल्ल्या बऱ्या सेवेचें इनाम जावं जेजून म्हणलें आसा एकोप म्हजें नांवें शेळे उदक दिता ताका तसो प्रतिफळ सुखाचो नाम न्हू ह्या देवादेन भाव भयण्यांनी तांच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण सर्गींच्या राजांत सर्वेश्वर देव तांकां संपूर्ण मापान बगूंक फावो जावं म्हणून आमी मागया उबे रावया सो विशेव दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पंगोवन दी समाधानांती विशेव घेवन दी आमेन मोगाची श्रद्धांजली पटयल्ल्या मनादीक बाप मेल्विन डिसोजा तुमकां देव बरें करूं फुडल्या दिसांनी अशेंच कोणायकी वर्साचें कितल्या वर्साचें जाता अशें मीस भेटोवंक आसा जाल्यार तुमकां अवकाश आसात आनी आतां आमी संयुक्तच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागोवंक फुडें येतात अध्यापडेचे विगार मनादीक बाप फ्रांसीस त्या नंतर 4 कडेन सोग जण यासाक पवित्र तेलान आमकां मागतात थंयसर भायर एकलो याजाक प्रधान दरवटे लागीं हांगासर मुखार दोग आनी थंयसर कुशीन एकलो याजाक तेलान मागतले भोव मोगाळा सोम्या हांव खरें खाण खरें पिवन मसाल्या बसवणे संगी आमकां ह्या येवकरिस्ताच्या जेवणाद्वारी दादोशी केल्ल्या पासून आत्मीक घटाय आमकां दिल्ल्या पासून घरां दिता आसतना प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमी देवादीन डेनीस आल्बर्ट मागदेले ह्या भावा भयणींक शस्नीक विशेव मागता ताच्या कुटुंबाच्या सान्यांक तांच्या जिणयेन बुजवण
आनी जिणेंत यशस्वी मागता आसतना हांगासर आमकां आपोवणे दिल्या अर्गां दिता आसतना ह्या आमी सेवच्या जेवणाचेर तयार केल्ल्यांचेर तुजी विस्तार आशिर्वादां घालून आमकां कुडीची मतजेत्म्याची भलायकी सर्तीक दादोसकाय संतोशान आनी मेहनतेन आनी उमेदीन आमचें जिवीत जियोंक आमच्या जिणेचें मिसांव करूंक आमकां तूं तुज्या कृपेन सक्तेन तूं भर हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवा मुखांत्र आमेन. दुसरो सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तो आपुरबायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यांक तो आपुरबायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. श्रेष्ठ गवळी पवी सभेचो क्रिस्तादर उगडोंक उलो दिल्लो युकरिस्तांचो मोग शिकयलो भक्त भाग्यवन मोरयेचो श्रेष्ठ गवळी पवी सभेचो क्रिस्तादर उगडोंक उलो दिल्लो युकरिस्तांचो मोग शिकयलो भक्त भाग्यवन मोरयेचो भाग्यवन सुवाव पाव दुसरो सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तो आपुरबायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो क्रिस्ताचो पाटलो करून प्रेरण तूं वखसांनी जोडच्या कामकां आदार तूं कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारण तूं दैवीक आकुलतीचो व्हड भक्त तूं क्रिस्ताचो पाटलो करून प्रेरण तूं वखसांनी जोडच्या कामकां आदार तूं कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारण तूं दैवीक आकुलतीचो व्हड भक्त तूं मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वादे आमकां भगवान सुवाम पावल दुसऱ्या भगवान को सचे करवें द्वार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे